वडवड कुडका मानशेचे बांदाक खवटे पडिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात। शेता भाटां काबार जाल्यात। मिठाचे आगर बंद पडल्यात आणि आता बायचे उदक खारे जाल्ल्यान लोक सामके चाळवल्यात। वडवड कुडका नळाकय उदक नसता। उदक खारे जाल्ल्यान पिवंक न्हावंक खावंक सुद्धा उदक मेळना। ते भायर रातचे भरतेक लोकांच्या घरांनी उदक घुसता, काय घरांक वेरो गेल्यात। भलायकी खाते आनी WRDक सांगून जाले तांकां पडिल्लेच ना। बाय पळय कसली काळी कुळकुळीत जाल्या। पयलीं उदक काय बरें आसलें, धवे फूल आसलें। आमी तेच खाता पिवता उमळटा सगळ्याक यूज करता। आतां हें उदक खारें जालां आनी रेबें कशें वास येता घाणी घेवन वचूं। हें तर उदक पियात सगळ्यांक हागून सुट्टली। भुरग्या बाळांचे हाल। नळाक जाल्यार सारकेच पिडा मारल्या। नळ एक दीस येता 4 दीस पत्तोच आसना। आतां आमचे 4-4 5-5 दिसाचे कपडे आसा कित्याक नळूच ना हांगा जाल्यार। नळ येता तितलोच येता बारीक थेंब थेंब, तो सोडटा तरी कित्याक। आनी साबण एक कपड्यांक चडना, कपडे उमळल्या भाशेनच दिसना, काळेच जाता सारके। कपडे धुवंक जेवण पासून करी ह्या उदकाचें। एक कोणाचे लग्न जालें, लग्नाक हेच बांयचें उदक व्हरून ते न्हवऱ्याक जावं व्हंकलेक न्हाणोवंक जाय। एक गांवांत कोण मेलो तर ते आमी हे बांयचें उदक व्हरून तेका व्हरोंक जाय आमी ते मरणाचे हेका। त्या नंतर हे उदक वापरतले अशें 10ची बांय। आनी ही बांय जर आमची ना जाल्यार आमचें कसलेंच काम जावपाचें ना। इवन देवाचें आमी देवीक न्हाणोवपाक हेच बांयचें उदक व्हरोंक जाय। हें उदक व्हरना जाल्यार आमचें देवीचेंच जाता। आमी सद्या कितें करता, आदलेसा उदक धरता, हें योग्य ना हरशीं। पूण हे बांयचें उदक आमकां हें उदक खार जाल्ल्या कारणान आतां देवीक न्हाणोवपाक गावना आमकां। कित्याक तीर्थ पितलो लोक कसलें खारें उदक पितलो। रांदता तो रूम आख्खो बुडोवन वयता भरती येयली म्हणटकीर। तर सरकारान कितें तरी आमकां हेल्प करचें। 5 वर्सां जाली लोक हे हाल काडटात। भलायकी खाते आनी WRDक कळून जाले। अधिकारी येतात, पळयतात आनी वतात। उपाय काडपाक कोणूच गंभीर ना। हेल्थ येवन पळयना आनी कोणूच पळयना। आमी हें सांगून थकली, कोणाक म्हणून सांगपाक कोण तर एक्शन घेयना। आतां नळ पळय येतालो तो येता केन्ना आनी केन्ना वयता। सकयल्या घरांक पळय आसा तांकां इल्लेशें उदीक पिवपाक जाय अशें मेळटा। वयली घरां पळय आहा तांकां पाणी मेळना। कितको तेंप जाला हांव रेजोल्युशन धाडीत आसा पंचायतींतली। WRDक धाडली, WRDचे येता सांगता फक्त 3 लाखाचो एस्टिमेट केला वयता। इरिगेशन डिपार्टमेंटाक केले तेवूय येता वयता। फक्त हेजो कांयच ना। 40 म्हणाचे हे धंदे चल्लेले आसा। हांव मागता आमच्या CMA कडेन प्लस स्थानीक आमदार आमचो श्री विष्णू श्री वाघाडे प्लस आमचो WRD मिनिस्टर दयानंद मांजेकर कडेन हे जे डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर आसा हेंचेर एक तर हांकां ट्रान्सफर करचे नाल्यार हांकां सस्पेंड करचे। कित्याक हांगा येवन फक्त पळयता आनी टायमपास करून वयता। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। माशे गालजीबाग फूड ब्रिजा खातीर 18 फेब्रुवारीक उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चो व्हरपाचे माशे आनी गालजीबागच्या लोकांनी थारायला। गालजीबाग फूड ब्रिज नाशिल्ल्यान लोक रेल्वेच्या पुलावेल्यान यो वच करतात। ह्या पुलावेल्यान वतना फाटल्या सप्तकान एका बायलेक मरण आयिल्लें। थंय फूड ब्रिज जाय म्हूण खर आंदोलन करपाचे लोकांनी थारायला। माशे गालजीबाग फूड ब्रिज बांदचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। हो फूड ब्रिज नाशिल्ल्यान लोक रेल्वे पुलाचो वापर करतात। ह्या पुलावेल्यान वतना शेनवारा एके बायलेक मरण आयिल्लें। आयज हो फूड ब्रिज जालो जाल्यार हो ट्रेजेडी एक्सिडेंट घडोवंक पावनासलो। कित्याक ते मनीस येयले, इवन आमचो फॉर्मर मिनिस्टर दिगंबर कामत येवन त्या जाग्यार आमचे हिंगा मागदाळे वाणीकडेन म्हूण येवन इंजिनियर हाडले, सगळे हाडले, ओडी घायली, प्लॅन केलो, पूण आजून तो जागो रिक्वायरमेंट करूंक ना। आमकां पूल पयलो फूड ब्रिज पयलो जावपाक जाय, ना जाल्यार आमी रस्त्यार येता, रस्त्यार मग कसले कंडिशन ते आमच्यांनी सांगूंक जावचें ना। आमच्या फाटल्यान तेजो जबाबदारी आमचो सरकार जातलो। आमची जे रिप्रेझेंटेशन जे आमी जे करतात ताका जर वारो दिना गव्हर्मेंट तर आमकां कायदो आमकां हाताक घेवचो पडटलो, लोकांक हाताक घेवचो पडटलें, एजिटेशन करचें पडटलें। सरकारान लोकांक पोकी आश्वासनां दिवची न्ही अशें फादर सायमन फर्नांडिसान सांगलें। बेश्टीच आश्वासनां दिनाकात, आमकां आश्वासनां दिवन फोटोय नाकात, पूण तें करात। कित्याक आयज हे जनते हें जाय, हाची गरज आहा, गरज तें दियात। आमी तुमकां व्हडलें मागनात, हें फकत चलपा भोंवपा हांगासर ही सोंपेपणां मागतात। कितल्याक आयज उदरगत इतली जाल्या मुखार वचत आसात, पूण हांगासर हो लोक अहोच उरला। हे लोकांक सगळें ही उदरगत दिसून येना। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। प्राणीमित्र अमृत सिंगाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो साकेच्या लोकांनी एकठांय येवन निशेध केलो। सरकार आनी पुलीस यंत्रणा सामके काबार जाल्या। कायदो सुवेवस्था इबाडल्या म्हूण उलोवप्यांनी सरकाराचेर फोग काडलो। सरकार कडक आशिल्लें जाल्यार पुलिसूय सारकें वागपाचें म्हूण आमदार नरेश सावळ उलयलो। हल्लो करतल्यांचेर खर कारवाय जावंक जाय म्हूण लोक मागतात। हांव सरकारा बद्दल अशें उलयना की हे लोक म्हणटाले गो माता की जय, भारत माता की जय, आनी हे लोक अशें करता म्हणजे हेंच्या माता खातीर हे खंयच्यानी अशें करपाक जायना। जेन्ना
कोणाच्या घरान सोरोप येता एक फोन होता अमृत सिंगार आणि अमृत सिंग पळयना तेन्ना हो जेन्ना फोन येता हो खंयच्या समाजाच्या मनशाचो फोन आसा हो अमृत सिंग केन्ना पळयना तो फक्त पळयता की ह्या मनशाचे रक्षण करप हे आपले कर्तव्य आसा म्हाका जाल्यार दिसता की हो सरकारूच नालायक आसा कांकणां हातीन घातल्या म्हणटा तशी 22 जण जर पुलीस गोंयचे जाला जाल्यार आमकां सांगचे आमी ते वर्दी घालून आमी ते काम करून दाखयता पुलिसा पेक्षा 10 पटीन आमी 8 दिसांनी गोंयचे सगळे कत्तलखाने बंद करता तुमचे आमचे कोणाकूच पडलेले ना ते म्हणटात फक्त आमी आतां मलई कशी मेळोवपाची हे सध्या राजकारण चल्लां आमी सगळ्यो संघटना एका दिलाचेर ह्या सरकाराच्या विरोधात आमी मोठो आवाज येणाऱ्या काळात निश्चित काढूंक जाय आणि त्या खातीर सगळ्यांनी सज्ज जावंक जाय पुलीस सुद्धा जर खंय फाटी उरता जाल्यार कोणा खातीर हे सरकारा खातीर सरकार समजा जर बरे कणखर आसता मजबूत आसता जाल्यार असल्यो गोष्टी करपाक कोणाकच कापसतात जायना घेऊया एक विराम.